स्मार्ट सिटीच्या वावराक लागून कांपालातल्या सुमार 30 नुस्तेमारी वेवसायिकांक तांच्या जाग्यावेल्यान स्थलांतरीत करून दुसरे सुवातेर स्थलांतरीत केल्ले. पूण आतां ह्या नुस्तेमारी वेवसायिकांक परत एक फावट आपली सुवात सोडपाचो आदेश दिला. ह्या संदर्भात पणजे काँग्रेस ब्लॉकाच्या फुडाऱ्यांनी त्या 30 नुस्तेमारी वेवसायिकां बरोबर आपलें निवेदन महापौर रोहित मोन्सेरात हांकां भेटयलें. RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. ही लोकां जी आसा ती फाटली 3 पिळगी जर थंय काम करता जाल्यार ते काम तांचे स्टॉप करपाचो अधिकार खंयच्याच अधिकाऱ्याक, खंयच्याच आमदाराक, खंयच्याच मुख्यमंत्र्याक हो अधिकार ना. हे आमचे म्हणणे आसा आणि कांयच ना. आणि आमी शांतकायेन भितर चल्ली पळय. आमी आमचें जें काम आसा मेमोरंडम दिवपाचें ताका आंदोलन पासून नांव दिवंक ना. कित्याक आंदोलन करपाची गरज ना. जर आमचें काम ना जाल्लें ना जाल्यार आमी आंदोलन करतली. पूण आतां आमी आंदोलन पासून नांव दिवंक ना. आमी शांत काय नाही तांकां मेमोरंडम दिवपाक. हिंगासन येयला कंपल बीच आसा देंप्याच्या फुडल्यान आहा ती बीच आमी तिला आमचे पोन्यो आसा आमचे पोन्यो आहा थिंगा. आतां आमी आमचो पायच्या टायमार थिंगा धंदो करता. पायच्या उपरांत आमी करता. आतां आमचे भुरगे येता. आतां आमकां गेल्या फाटी कितें सांगलें स्मार्ट सिटीचें जेन्नासान काम चालू जाता आमकां सांगलेलें कितें तुमकां एक रॅम्प थिंगा आमी करून दितले. तुम्ही पोलिओ काढानी मातशें भायर दवरा. थोडे दिसांक लागून कित्याक काम चलता ट्रक ब्रक येता तेका त्या पासून. आनी आमकां सांगलें कोणी तरी स्मार्ट सिटीचो कोणी येयलो पळय तेमी आमकां उतर दिलें. बरें आमी ते पोलिओ तेंचे उतराक काडले. तेमी आमकां बरोवन कांयच आमकां दिवंक ना. हे पयलें सांगता तुका. आमी पोलिओ ते भायर काडले आनी दवरले. आतां स्मार्ट सिटीचें काम जाता आनी मोदें तेणें आमकां दाखयलें. तुमकां म्हणल्यार आमी रॅम्प केला पळय असो तेजो डिझायन आहा. हे सायडीन स्लुपा ह्या सायडीन स्लुपा म्हणल्यार तुमी वयर काडून दवरूंक जाता भितर व्हरून. आतां तो दाखयलो कितें लॅपटॉपार हाडून. तेणें झेरॉक्स हाडून बीन दाखोवंक ना. लॅपटॉपार दाखयलें. आमी पयले ओके म्हणलें तेका गेले. आतां थिंगासर धोको रॅम्प बांदलो सगळें जालें पूण आमकां थिंगा लुगारूच दिवंक ना. आतां आमी आमचे पोन्यो फुट्टा जावं कितें चोरयो जाता म्हणून भितर हाडलेलो. थिंगा एक रेल्वेचो व्हडलो आजून लुगार उरला थिंगा आमी दवरलेलो. आतां पयर आमकां सांगलें कितें की थिंगासरले तुमी काडपाचे. हांव कितें म्हणटा आमी इतले वर्सां थिंगा काम करता. आतां तुमी पोन्यो काड म्हणटा. आमी काडटा बरें आहा पूण दवरूंक खंय. तिका आतां फाल्यां नुस्तें पडलें तर तेका वाटोवपाक प्लेस जावं पडटा. आमी दर्यान दवरून काय ते लिफ्ट करूंक जायना. अरे पण आमी आतां मेयराक कितें रिक्वेस्ट करून आयला कितें आमकां कितें तरी करून दी न्हू. तूं काड म्हणटा आमकां रॅम्प करून दिता म्हणल्यार तेणें फुटींगपणां केली. कोण येयलो तो स्मार्ट सिटीचो. तूं तरी आमचें पळोवंक जाय तूं आतां आख्खे पणजे तुका लागता. तुवें आतां रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें तरी घेवंक जाय न्हू. कित्याक आमी आतां इतले वर्सांचे नेयच काय न्हू. 5 वर्सां 10 वर्सां ना वचून फिशरीज डिपार्टमेंटान तेणें चॅक केल्यार जाता आमची नांवां काडून. आमचो इतलो डिमांड आहा की आमकां एक रॅम्प करून दिना. ते रॅम्प आहा तिना तरी आमकां आसा थंय पोन्यो काडूंक दी. कितले जाणा तुम्ही कितले जाणा आमची सगळे 30 पोन्यो आसा. 30 पोन्यो आसा. 30 पोन्यो पयलेची ओल्ड जेएमसी आसलेली पळय तेच्या फुडल्यान ते पयले काम पाला. आतां तेजी नांवां चेंज जायत आसा. आतां हेजो पुतलो बांदला पळय परशुरामाचो तेजे आयल्यानसर ते आख्खी कंपाल बीच पयली. मिडियाक आमी बॉक्सां काढून दाखयला. कित्याक आमचे कांटाय आसता हितून भितर बॉक्सांनी. ते बॉक्सां काडा म्हणल्यार खंय दवरतले ते येपार इतलो. म्हणजे आमच्या येल्लेचे कांटाय आसता, मुद्रेशीचे कांटाय आसता, मागीर भांगड्याचे कांटाय सगळे आमी काय एक बारार पोंद्यार घालूंक शकना न्हू. थोडे वयर आसता आमचे म्हणून आमी वयर दवरता म्हणून ते बॉक्सांनी घालून दवरचे पडटा. कित्याक पाणी येता कचरो येता पाणी भरता ते आख्खो भरतलो ते कचरो म्हणून आमी ते बॉक्सांनी घालता. ते बॉक्स तांकां वळची कळे दिसता आसतले गोडेक आमी सांगूंक शकना. ताका लागून ना हे कोणी मेळोंक ना. एक फर्स्ट टायम येयला ताका सांगपाक येयला की आमकां मातशे त्रास जाता मातशें आमचें कितें स्टॉर्ट करून दी म्हणून आमी इतलेच भेटावणी करपाक येयला ताका. See, apparently, I think there is a dispute between forest officials and our traditional fishermen. So, regarding the visit that they had said that I had made, I think there was a proposal for a retaining wall to be built where their boats are kept. So, I had clearly told the forest people, I said, I am not interested in doing anything until you all resolve your issues first. It cannot be a thing there. So, until their interests are taken care of. See, I have no issue with thing. I have nothing to do with that project. So, it is forest department land and it's a smart city issue. Now, the memorandum they've handed over to me regarding the issues will be considered. We will forward it to the concerned departments and we can schedule a joint inspection just to have all their issues addressed. So, but it is not a smart city work. GSIT is a smart city issue. See, I think they were supposed to give them access on the Mandovi side, but I think there was blocks, so they've given them access on this side. So I think there is one dispute between forest department and these people. That area has not been kept properly. All of those issues they had mentioned to me. But that is not my area, so I cannot do anything. Now that they've brought the memorandum, we can take it up with the concerned authorities and check and see what is to be done. तुम्ही साइड इन्स्पेक्शन करता. Yeah, when they are free and all, let them get in touch with me. No, then I will call all the department people and we can have a joint inspection. Then they can address all the issues, whatever they are. फिशिंग जेटी नोटिफाइड दी. No, that is what I don't know. I have to check and see also now. We'll have to write to the department first and see what the actual picture is. Now, whether it is a notified thing, whether it's a traditional thing they've been using it for a long time.
So all of that, all those details we will check at that inspection site only. Let them bring all their documentation, whatever they have, and let the fisheries department even come also and see.